कोंगूट कानोळे उडीपीतल्यो त्रुटी आणि बेकायदेशीर गजालींचेर नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन परत एकदा उजवाड घातला। हातूंतल्या चुकीच्यो गजाली तपासप चालू आसा। आदले पिढी अध्यक्षान आपल्यो जमनी कन्वर्ट केल्यात, तशेंच सामको रस्तो नासतनाय व्हडल्या इमारतींक मान्यताय दिल्या। सर्वे नंबराचो नियाळ घेतल्या उपरांत सगळ्यो बेकायदेशीर गजाली लोकां मुखार हाडटले, विश्वजीतान सांगला। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन ट्विटरावरवीं ही माहिती दिली। अविकसीत दोंगरा सयत खूबशे कूळ आणि खाजनांचे घालून दिल्ले मर्यादे भायर कन्वर्जन जालां। ओडीपीची चांचणपणी केल्या उपरांत खूबश्यो बेकायदेशीर गजाली दिसून आयल्यात। पयलींची कळंगूट कांदोळी ओडीपी आणि आताचे नवे ओडीपीची तुळा केल्यार दिसून आयिल्ल्यो बेकायदेशीर गजाली धपको दिवपा सारक्यो आसात, विश्वजीतान सांगलां। प्रशासन स्वताच्या फायद्या खातीर वापरून घेतिल्ल्यान हाचेर भ्रष्टाचारा विरोधी कायद्या खाला कारवाय जावं येता। धड वाट नासतना त्या जाग्यार व्हडल्या बिल्डिंगांक नागव्या पार्रा ओडीपीत तांकां परवानगी दिल्या, विश्वजीत म्हणटा। ह्यो ओडीपी तयार करतना आदलो पीडीए अध्यक्षाचो मोठो वांटो आसा। ताणें आपल्योच जमनी कन्वर्ट केल्यात। ह्या बेकायदेशीर गजालींचेर नजर दवरपा खातीर नियोजन सल्लागार नेमप खूब गरजेचें, विश्वजीतान म्हळां। समिती नियाळ घेतल्या उपरांत दर एका सर्वे नंबरांतल्या बेकायदेशीर गजालींची माहिती जाहीर करतलो, अशें विश्वजीतान सांगलें। विरोधी पक्ष फुडारी आणि कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो जेन्ना उत्तर गोंय पीडीएचो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना हें काण जालां अशी माहिती गोपांनी दिल्या। पूण मायकलान ह्या आरोपांतल्यान आपले हात धुवन घेतल्यात। हडफड्या बेकायदेशीर माती भरपाच्या आरोपाचेर ताणें मुख्यमंत्र्याक गाराणें घालपाचें थारायलां। He has given statements. He has been series of tweets. He is personally targeting, which is not right in politics. Ata, I am a businessman before I could become a MLA. Now he has already filed a case where I have shown that land is being used for farm purpose. The पोंडाची माती काढून वयर दवरल्या ती आता क्लियर करपाची आहा, ती अजूनही क्लियर करूंक ना, तिंगा काम अजूनही चालू आहा। आता इन दॅट दे आर फायलिंग अ कंप्लेंट, सो इट इज नथिंग बट विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स, and I have explained to the chief minister also. He is quiet about it. First he said he will look into it. He is quiet about it. So it is natural. जे कोण ऑपोजिशनान असता तेंका टार्गेट आहात. So in politics that is part of it. And we have whatever he wants to do in regards to ODP of Kalangut, Arparanagwa, Parra, he is free to do. He is a minister. But how many times are we going to look at this? चेअरमॅन गेल्या फाटी सिल्वेरा आसलो, मिनिस्टर आनी कोण आसलो तो इलेक्शनाक शेणलो, आता दोगूय जाण शेणले। आता are you going to haunt them, and how many people are you going to haunt? So next government which will come is going to throw what Mr. Rane has done out, and something else is going to come. Whether a BJP government will come and a new minister, that minister will say that this minister what he has done is wrong. It's not minister, the person who does this is a team, it's a committee appointed by the planning authority. In that there are town planners, there are deputy town planners, there are chief town planners, there is every person who is involved to do this planning, and it was done by the same government. Now whatever they want to do, they are free to do. He is a minister, he can do anything. No comments. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामुलकार।